प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मगच्या भाव भयणीनो, हांगा भुरग्यांक हाडून येतात, हांगा भुरग्यांक हाडून येतात आनी थोडे फोनार सांगतात भुरगीं आयकनात, स्टब्बन म्हणून हट्ट करतात, काल केल्यार आयकनात म्हणून. आतां ओमजूरता एक आवय रडटा, बापूय भायर आसा बाबा चेरक्याचो आनी वो सांगलें आयकना, क्लासी वचना, बूक पिंता, आयदनां फुटयता म्हणून हट्ट दाखयता, गर्व दाखयता. आतां गर्व दाखयता, हांकां आसा आयकता, म्हाका जायना न्ही म्हूण सांगून, म्हाका कालें करचें म्हूण कळना म्हूण ती रडटा, भुरग्याक हाडूंक जायना म्हणून. आतां आमी सांजेर तुमच्या घरा येता म्हूण सांगून चिंतलां. आमी मेळ्ळ्या उपरांत भुरगीं हट्टी जायना, हट्ट काडचें एक देणें आसा, हट्ट करता. कितें आमी तितलें हें करता म्हूण सांगल्यार, ल्हानतां न्हू खालें म्हळ्यार आवय बापाय सांगतना भुरगीं गण्णें करिनात. आवय बापाय सांगतना भुरग्यांक गण्णें करिनात, इग्नोर करून करतात. हांवें सांगलें आतां पुता ये पावस येता खेळून तो खेळोन रावता, ते ल्हान आसतना ते लावून घालून करचें ताका, तें थावन भितर येवचें बरें करचें. गण्णें करिनात, इग्नोर करतात. आनी तीन ते काल करता म्हळ्यार आवय बापायक रिजेक्ट करून सोडटात. आवय नासल्यारय जाता, बापूय नासल्यार जाता, आवयन सांगल्यारय जाता. हें दोन मेन कारण भुरग्यांनी हट्टी जावं. हट्टी कितें हट्ट जाता गे म्हणून हट्ट जावचें भुरग्यांचें गर्व हट्ट हें कालें म्हण दोन कारणां. एक आवय बापायक ती तिरस्कार करून सोडटात, घेवन. दुसरें तांणी कालें सांगतात पळय उतरांक गण्णें दिनात. खेळूंक वच ताता आयलो आसोरा खेळूंक वच वगत वचना म्हूण, तर हांगा बसून शिकना म्हूण, तें येयना म्हणून तशें करतात. देखून ह्या भुरग्यां बरी थोडे फावटी आमी देवा कडेन हट्ट करल्या बरें आमकां बगता. आमी देवाच्या ताळ्याक गण्णें करिना. देव आतां अशें कर म्हूण सांगता, आमी करिना. अशें करिनाका म्हूण सांगता देव, आमी तें अशें करिनाका म्हूण तें करिना. हें कर म्हळ्यार तें करिना. आतां हें अशें करा म्हळ्यार आतां तुका विजा मेळटा भायर वच म्हळ्यार हांव भायर वचना. तर हांगा इताल बरें आसा, तुका 3000 माडी आसा ती पळय जाल्यार बापायक आनी परत जायना, माडी पळयना. मागीर काल करताय हांगा बिजनस घालता. बिजनस करून देव सांगना एकच तूं भायर वचूं, नासल्यार तूं खाली कर हांगा बिजनस पळय. तें करिना हें करा म्हजेंत करचें म्हणलें आमी हट्ट स्टब्बन जाता देवा कडेन जाता. आनी देवाक आमी काल करता रिजेक्ट करता. देवाक गण्णें करिना, देवाक रिजेक्ट करता. त्या जाल्यार आतां देव जेजू खालें म्हणटा पळय देवाचें उतार आयकय आं. लुकाच्या वांजेलांत 7 30 आनी 1 तो 30 आनी 5 30 आनी 1 तो 30 आनी 5 अशी हट्टी भुरगीं आमचे ते मस्तो पुरो. भुरग्यांचें हट्ट करचें कशें आनी देवा कडेन आमी हट्ट करता, आमी स्टब्बन दाखयता, आमी स्टब्बननेस दाखयता देवा कडेन आनी देवाक आमी रिजेक्ट करता म्हणून हें पळया वाशें. आतां आयचें वाचप तें आयचें सकाळींचें मिसाचें वाचप तें. तर ह्या काळाच्या मनशांक कोणाक म्हूण हांव सरी करूं, कोणा सारकें तें म्हणयेत. पेटेन बसून एकामेका उलोवकन हे परी सांगतल्या भुरग्यां बरी तें म्हणयेत. आमी तुमकां पिरलो वाजयली तरी तुमी नाचली नात. आमी तुमकां दुखाची गितां गायली तरी तुमी रडली नात. स्नान दातार जुवांव आयलो, ताणें उपास केलो आनी तो वायन पियेनातलो, ताका देवसार लागला म्हूण तुमी म्हळें. मनशा पूत आयलो आनी तो खाता आनी पियेता आनी तुमी ताका पळया एक पोटारो वायन पियोनो सुंकागारांचो आनी पातक्यांचो इश्ट म्हणटात. तरी पण दैवीक जाणटिकाय सूख नातलेली म्हूण तुमी पाळटेल्या उदेशी रुजू जावन येता. प्रेज द लॉर्ड. हाले आतां जेजू म्हणटा खरें म्हळ्यार जेजू खालें म्हणटा म्हळ्यार ती भुरगीं पळय आमी पिरलोक मारता. थोडी भुरगीं म्हणली आमी पिरलोक वचता, आमी नाचता, तुमी हे नाचा. आमी गिटार पिरलोक म्युजीक कोणाक नाचता, हे नाचा, आमी नाचना. तर तिशिली भुरगीं म्हणली आनी आमी रट्टेता मरणाची कंथारां म्हणून आमी रट्टेता. हे आमचे वट बसून इल्ले रडा, हांगा कोण घेतलो सरला आमी रडाना. तर डान्स करूंक या तें करिना हें करिना. तर तुमी कायल्याक हांवें सरी करचें, कोणा सरी करचें म्हूण सांगता देव. देव खंय सरी करचें म्हूण सांगता. तो म्हणटा जुवांव आयलो, जुवान खोलो उलो दिलो, ताणें उपास करूंक उलो दिलो, ताणें प्राजीत करूंक उलो दिलो आनी पाताक रडोवंक रुदान करा, पाताक रडा तुमचें उलो दिलो. ताणें करूंक आमी पाताक रडना, आमी रुदान करिना आमी ताचें ताका उलट्या रावली. आनी ते जेजू म्हणालो मनशापूत आयलो म्हणालो. मनशापूत म्हूण सांगला, देवाचो पूत म्हणना. मनशापूत म्हळ्यार ल्हानां पैकी ल्हान तो मनशां किरकोळ मनशां पैकी हांव एकलो तांतलो तूं म्हण दाखोवंक. मनशापूत आयलो म्हणटा, ताका आयलो म्हणटा. ताणें खाल्या उलो दिलो, ताणें लग्नाच्या उत्सवाक उलो दिलो. लग्नाचें उत्सव जेवणा लग्नाचें जेवण
लग्नाच्या व्हडलो लग्नाच्या दाबाजाच्या जेवणा उलो दिलो थंय खालें थंय आमची पथका त्याच्या लग्नाच्या जे गेल्ल्या वेळार हॉला गेल्ल्या वेळार लग्नाच्या समारंभ उत्सव गेल्यावर 2 संगती आमचे थंय घडटात. कोल्यो म्हळ्यार एक फाता बॉक्स जाता, कंप्लीट फाता बॉक्स जाता आनी हिलींग जाता कंप्लीट गूण जातात. पिडा अंतस्करणांत पुरा सगळं आमचो नितळ जावन आमकां गूण जाता. ह्या दोनांक देव जेजू काल करता येया म्हज्या उत्सवाक येया, म्हज्या उत्सवाक सेलिब्रेशन हांगा फास्टींग आनी खायन हांगा उत्सव बरें करता. तूं हेरांक बरें करतना काल जाता तुजें फातकां बॉक्स जातात. तुका आनी फाताक करूंक राग करूंक मोसोर करूंक हांव कसं केना सेवा करूं मदत येता पळय म्हणटा पळय म्हाका सेवा करची जाल्यार म्हज्या मतीन दुसरें कांयच ना. आमचे थोडे फादर कपजीन फादर सेवा करचे पळय तांच्या मतीन दुसऱ्यांक कांय ना तूं सेवा सकाळी जन्म सॉरी तशें सेवा करचें. देखून थोडे बऱ्यो मनीस आसात कुटुंबांत आनी बरी टिचरांत जीव सोड शिकयतात, बरी नर्सां पळयली हांवें खंयच्या नमनेर ती पेशंटाक आणतात. दुबयांत आमचे एकलें भयण आसा कोणी हांगा येता जाल्यार इंडिया येता जाल्यार पयलें विचारचें घालें म्हळ्यार तितू नर्स दिता जाल्यार मात्र म्हणून एरोप्लेनार आनी येतात. पूण सांगात एक नर्सांनी हाडूंक ऑपरेशन इंडिया जावचें जाल्यार तांकां सांगाता एक बेड्डा बरी करतात आनी सांगाता एक नर्स धाडटात. तर हे पयलें सांगून आसता तितू नर्स जायचे म्हणून. तिच्या नांव आमच्या मंगळुऱ्यान एक नर्स आहा ती दुबयन तिच्या नांव पुरो सगळ्या लोकांक वता. ती आयल्या कितले पटी ती येता ती जावन फोन करता आमकां फादर आमी बैसरले हांव म्हज्या पेशंटाक कांय जायनातले बरी मागा म्हणून कितले वचून कांय जाणा. देखून तिच्या तिचा घरा वचून पावून आस्पत्रे पावून एक दीस रावन ती ऑपरेशन जाता रावन ती मागीर येता. त्या हॉस्पिटलाक वता तिका बरें रेटींग आहा. सकडी सारतना ती बरी म्हूण कळली. तशें देखून आमी देवाचें आतां देणें खालें म्हूण सांगल्यार आमकां देव खालें म्हणटा आमचेर देव दोशा रोशन आमकां म्हळ्यार दोशा रोशने घालता. दोशा रोशन म्हळ्यार तुमी फाता केलां तुमी गुणां केलां म्हणून तो आमकां सांगता आले तुमी केलां म्हणून आमकां कन्विक्ट करता. जज घालून करता आले तूं फाताक पत्की तुवें चूक केलाय तूं चुकीदार म्हणून तुका कन्विक्ट करता गुन्यांवकार करता. देव आमकां गुन्यांवकार करतना आमी काल करता देव गुन्यांवकार करतना आमी ते रिजेक्ट करता. आमी काल करता ते वडण्या बा तांतू कांय जाणा तें सोण आमचें वय ते आमी काल करता ते वडणी बा ते वडणी म्हणटा. देव गुन्यांवकार करता आमकां आले तुवें तो चुकीदार जालें देव गुन्यांवकार करता. देवान गुन्यांवकार केलो वडण्या बा तांतू कांय ना ते वडण्या बा ते वडले न्ही आले तूं इल्लोसो चड पियेता आनी परत वडण्या बा देवान सांगून खंय बायबलान सांगलां आले बा तूं हेरांच्या विशयान दिल्लें चड उलयता नेगेटीव उलोवन मागीर तुज्या आनी तूं तकलेन तें वाटूच जाता त्या नेगेटिवाक. गाय एका वाटेन दवरल्या बरी पळय रानांत दवरल्या बरी ती वाट चली मग तुका चिंता येता त्याच वाटेन दवरता चिन्ना म्हळ्यार कंट्रोल करूंक जायना नाका बा म्हणटा ते वडण्या बायलेन चिंतल्यान हेरांचे नेगेटीव उलयल्यान काल्यां आळे हेरांचे खूब उलयल्यान काय नेगेटीव उलयल्यान चिंतल्यान काय तांतू कांय ना म्हणटा हांव. देखून तेन्ना आमी काल म्हणटा ते वडण्या बा म्हण सांगता ते वडणी म्हण सांगता. देखून आमचे ते दाडा खाल म्हणा आमचे इतर संगतींत आमचे खाल करता त्या दाडा येंपरा सोडटा आनी इतर आमच्या ओ जेजूचे उतार सोडटा आमचे इतर थोडे कामां आसा तातूंत आमचें मौन घालून बसता. आमचें ध्यान मौन आनी प्रार्थना देवाचें उतर गण्य करीन हांव आमच्यांत हें करून बसता. देखून तशें थोडे आमच्या संगतीन मग्न जावन आसता आनी तें खाल करचें म्हळ्यार देवाच्या संगतीन देवान सांगल्याक आमी फेस करीन हांव. आमी एवॉयड करता देवान कितें सांगलां एवॉयड करता कित्याक म्हजें कामां करूंक आहात अशें कामां करूंक आहात तशीं कामां करूंक आहात म्हजेंत हें पळोवंक आसा तेन्ना आयतारा दीस वाडे तुवें आयतारा दीस मिसा वचोन कुटुंबां सांगाचें ना बा म्हाका इल्लेशें डील करूंक जाग्याचें डील करूंक म्हणून आयतारा दिसी डील. ह्या दिसांनी गोवोरमेंट ऑफिसान कामान बरो सांबाळा गोवोरमेंट कामारा आयतारा रियल एस्टेट डील रियल एस्टेट डील आयतारा हे कुटुंबां सांगाता नाका गे. देव सांगता वडण्या बा म्हण तो एवॉयड करता देवाचें रियालिटी फेस करूंक एवॉयड करचें सुकारी मारता देवाचें फेस करूंक. ते दाळ खाल करता ते दाळ आमी खाल जाता स्टब्बन जाता देवा कडेन स्टब्बन जाता आमी देवाचें धरून काळजाचें जाता घट्ट मौन करता तेजें वय. देखून जेजू आमकां खाल करता गे त्यो मागीर दुसऱ्या खाल्याक म्हळ्यार आमी देवान सांगलें आयकना कित्याक म्हण सांगल्यार आमी चंत करता कित्याक म्हळ्यार देवान सांगलें बदलूंक आमी बदलूंक तयार ना. आतां तो पळय आमी कितलें ताचे कडेन सांगलें तुका नाका रियल एस्टेट तुका बापायन दिली आसता आनी इतलें तुका बापायन दवरिल्लें आसा तुवें गळुलें इतलें आसा आयतारा जावन तुका इतलो बरो सांबाळार आसा गोवोरमेंट व्हडल्या कामार आहाय तूं आनी इतलें कामां फास्ट करता आमकां खबर मेळ्ळें तें परत सोडिचे तुवें काणयताय खंय पयशे तें सोड म्हूण सांगल्यार तें काणयता खंय दवरल्यात की पयशे काल केल्यात मतून आयताराचें रियल एस्टेट करून घेता अशेंच गे मान तेचें रियल एस्टेट ही कुटुंबाचें म्हणटात भुरगीं म्हणटात पण दाडा आमकां पळोवंक म्हणलो मेळना म्हणून चेडवां वाडल्यान जाता
डायडाकडे उलोवंक जाय तांकां घरा जाय हेरांचे बापाय सांगता बोनचें तेचें बायरेचें तांकां काय अशें आवयन सांगता गेली मी सकाळी येयली बारी फील करून येतात भुरगीं बारी चेडवां दोगांय मस्त फील करून येतात तशें एवॉयड करूंक आनी परत करून फेस करूंक तूं घाल करता एवॉयड करताय बदलूंक तूं घाल करता रेडी नाय तयार नाय तुजें बदलूंक रेडी नाय देव सांगताली इल्लेशें बदलून कणकणेचें तूं बदलूंक तयार नाय तुजे वाटो सोडूंक म्हणना मागीर काय करताय हेर चिन्नांनी करण्यांनी तूं काय करताय तुका करता तूं काय करता त्या हेर चिन्नांनी मागण्यांनी तूं डिस्ट्रॅक्ट जावंक सोडटाय हेर चिन्नान तीन चिन्नां तुजी तें करचें तें हेचें हांगाचें ही चिन्नां ताच्यान डिस्ट्रॅक्ट करताय तूं डिस्ट्रॅक्ट करताय देवाचें न्हय वय मागणें जाताय तूं चिन्नांनी हेर करण्यांनी ल्हान संगती यंत्र आयताराचें बिजनस तें बिजनस हातूंत तूं मागण्यो जाताय आनी देवाच्या सक्तीक तूं सोडटाय देखून थोडे फावटी आमची चिन्नां सोडिचें मेन चिन्नां एका बऱ्या याजाकान बरो याजाक दयचे जाल्यार ताणें सगळे संवसाराचे चिंताप सोडल्यार मात्र ताका जाता आनी तें सोडूंक जायना आमकां संवसाराचे तुवास विशय तासचे तें पळोवन काडूंका हें पळोवन काडूंका तें मेळोवंका हें करूंका तितलें इन्कम येवंका तें इन्कम येवंका हें इन्कम येवंका म्हणून हर एकल्याक ताच्या फाटल्यान पडल्यार देखून तशें जाताना काय जाता ही चिन्नां बदली नासल्यार आमचीं कामां तशींच जाता इन्कमाचींच जातात मागणे रजार उणें जाता इन्कमाचें चड जातात तेका काय जाता आमचें मागणं त्या चिन्नांचेर आनी ह्या करण्यांचेर आमकां डिस्ट्रॅक्ट करता त्या वेळा आमी ताका गामान दिना देवाक गामान दिना देवाक गामान दिवचें ताका इग्नोर करचें सिरियस इश्यू न्हय म्हणून चिंता आमी देवाक आमी गण्य दिनातलें तें कांय व्हडलें न्ही आबा हाळ्या मागणें म्हणा सदां मागणें म्हणा तूं मागणें म्हणाय देवाच्या लग्गी आयलाय की तूं मागणें म्हणाय कितलें 1 वर म्हणा 2 वर म्हणा थंय आराधना गेलो ते देवाच्या लग्गी आयलाय देवाक गण्य दिला तुवें मागणें केल्यार तें गण्य दिजें आतां पळय हांव तुमच्या घरा सदां येता आनी तुमी म्हाका वाडटात जेवतात आनी पुरा तुमच्या गरजांत तुमच्या कोल्यांक गरजो आसा तुमकां आतां हांव ना तुमकां हात दिचे पात्राबाण एक मागणें करून हात उखलचें म्हजो पात्राबाण हात दिल्यार जाता एक हांवें मागणें करून तुमकां हात दिचें म्हणजे हात दिवंक हांव रेडी ना तर तुमच्या लागीं आसल्या भुरगे हांव सद्दां जेवल्यान तुमगेर आयिल्ल्यान केल्ल्यान आनी परत आमी एक जालें हांव ना लागीं येवन हांव देखून थोडे टायम वरां फाटल्यान मागता हांव बसता मागण्याक आनी मागणें म्हणटा हांव तेच म्हणटा हांव जेजू लागीं ना आमचें चिंता अत्यंत चिंताप आमच्यो सवयो तोत्तू आमची चिन्नां तीन चिन्नां जेजूच्या लागीं आयल्या वरवीं जेजू चिन्नां रिप्लेस करचें आमची संवसारी चिन्नां सोडून वचाचें आमची संवसाराची चिन्नां सोडून वचाचें जेजूची चिन्नां बसाचें तें काम आमी करचें देखून तें करना जाल्यार देवान सांगिल्लें परत देवाचे सिरियस इश्यू न्हय म्हणून इग्नोर करता हांव देवान सांगलें ताका गण्य दिचें ताणें सांगलें आयकाचें म्हणून वण्या बा ताका सिरियस न्हय जिनी बदलीचें जिनी बदल्यांतलें वण्या बा तें सिरियस कांय न्ही तें सिरियस न्हय म्हणून आमी सोडटा हें रेबेलियन जावन आसा हें उपराटचें देवाचे विरोध उपराटचें देवाचे उपराट देवा विरोधेचें जावन आसा देवा विरोध उपराचें हें पातकाचें मूळ हें देवाक गण्य दिनातलें ताणें सांगिल्लें आयकनातलें तें सिरियस न्हय म्हणचें तें वण्या बा चेंज जायनातलें वण्या बा हांवें म्हजेंत केल्यार वण्या बा म्हजेंत चिन्नां चिंतल्यार वण्या बा देवाचें चिंतापनातलें वण्या बा म्हजेंत काम केलें म्हजेंत करून केलें वण्या हें मूळ पातकाचें मूळ लुसिफेरांनी देवा गण्य करूं ना देखून ताका तो आंजी जावन आसलो मारून सकयल घालो ताका हेमखोंडाक घाल्ल्या बरी देवाक गण्य दिचें आमी देवाक गण्य दिचें गामान दिचें गण्य दिचें ताणें सांगलें आयकाचें आमगेर खालें म्हळ्यार रेबेलियन म्हळ्यार खालें रेबेलियन म्हळ्यार खालें उलटें म्हळ्यार खालें देव उलटें हट्ट करचें उलटें म्हळ्यार खालें वय आमी कंट्रोल सोडचें आमचे जिनिसो कंट्रोल सोडचें पळयतात मागीर जेन्ना घालें सेल्फ कंट्रोल आमी कंट्रोल करचें स्वादामान आमी म्हळ्यार आतां पिवनची सोया ना कंट्रोल आतां एकल्याक पिवून आसा 1 पेग 2 पेग 3 पेग 4 जालो 5 जालो 6 जालो घट्ट जालो टायट जालो कंट्रोल उरतना मागीर सकाळीं पयलें जालो आलो संजेर मात आलो आतां खाल जालो आयतारा दीस दनपार आयलो तो पयलें खाल आलो आयतारा दीस संजेर मात आलो आतां खाल जालो आनी कोणें सांगलें दनपार जायचे म्हण आयतारा दीस आमी आतां क्रिस्तांव आमी म्हणटाना आनी पुरा आमकां आयतार असो मेळचो दीस आयतार एक पेग सोडीचे की पडाचे पेग पडाचे म्हणून आयतार असो मास आवट हे पेग पडाचे म्हणून 1 आलो मागीर निदान खाल जालो तो 2 जालो मागीर खाल जालो 3 जालो मागीर घरान कंट्रोल उरतना सकाळीं जालो दनपार जालो मागीर खाल जालो आतां खाल जालो म्हळ्यार आयतारा म्हाका आतां म्हणजे सकाळीं तिल्लें ब्रेकफास्ट रुसाना देखून 1 पेग सकाळीं आयतार आयलो आज आयतार न्ही हाळे कशें आयले पळय कंट्रोल ना मागीर सकाळीं जायचें दनपार जायचें मागीर बोट लुत्त जायचें तशें कंट्रोल सोडचें मागीर देवाचेर फातयेन येना
एक आम म्हजेर कंट्रोल ना आनी दुसरें खाल देवाचेर पातयेनी आळे देवाचेर पातयेनी म्हळ्यार देव यंत्रा लायक करना यंत्रा केल्यार म्हाका कशें देव म्हाका सोन घालना आमच्या कुटुंबांत आसा आळे म्हाका देव खंयच्यान सोन घडला एक दीस घालचे म्हाका देवा तर खलें दुबाव इलेक्शनां ल्हानतना हांवें बसचें न्ही पुरा हांव एग्जामा येताना बरें तयार जायनासलो पूण तांकां यश्ट मार्क मेळ्ळे म्हाका बरी तयार आयतां करून हांवें तें प्रॉब्लेम आलें हें आसलें तें काम आलें बरी फायनलाक बरी तयार करून पूण तांकां यश्ट मार्क्स ल्हानता पयलें हांव शिकलें म्हाका पुरो मतीक आयलें बरें येयलें देवान एक कोलो मार्ग लक्षण मेळ्ळें म्हाका मागीर हांव कांय हुशार नासलो एपटी कांय हुशार नासलो देवान म्हाका कशें सोडलें म्हळ्यार 15 दीस जाले एग्जामाक भलायकी पाटी मेळ्ळी मांयक हुशार नासलें खालें काडलें गुळी खणयल्ली ती सगळी ब्लू जावन गेली ब्लू जालें म्हळ्यार रगत रावलें आट रावलें म्हणून ब्लूत जाली ती आनी मांयगुरी तेका ती नीली जाली आमी भुरग्यांनी बस हांव सजार चिंदवली धाकट्यार आपण हाडून धाकट्यारेचे जाल्यार ही उठून बसली माय आमी उदक शेणयलें अशें तोंडाक तशें दिमिकाल मागलें हें पुरो मत्यान तर देव आसा गे म्हणना आसा गे ना म्हाका मती चिन्ना येता आतां मागिल्लें मेळोना म्हणून देव ना मागचें नाका म्हण येताना हें ल्हानपणांत हांव जाल्लें पयलें हांव जाल्लें देवान केलें हेजे उडास येताना बावडचें येता घेना कठीण बावडचें येता कठीण बावड मागणें करूंक आनी उर्बा मेळटा देखून आतां आमी कान करचें बसून देवान पयलें केल्लें पुरो आमी उडासा काडचें देवान सांगिल्लें देखून दुसरें खायलें करचें म्हळ्यार आनी एक खायलें म्हळ्यार देवान सांगिल्लें आमी तिद्दूनचें म्हळ्यार देवान खायलें म्हळ्यार तें काणें नाका आमी सांगलां देखून आमी खायलें म्हणटा म्हळ्यार आनी तांकां एक काणयेल्यान खाल्या तिद्दूनचें देवान सांगलें आमी सरी कर म्हणून करेक्शन करचें आतां काणयेल्यान खाल्या आनी खबरो उलोवन जो म्हळ्यार इल्ल्यो मौशेच्यो उलयत हांव कांय आकयच्यो उलयताय मौशेच्यो उलयलो व्हडणी मौशीच्यो जेजून शेजाराचे उलय नाका म्हणून ती शेजाराचे तिशी ना तिच्यो उलया म्हणून हाळे तिद्दून करून काडूंचें भुरग्यांनी मम्मी कडेन सांगता आडपुता परीक्षा आयली बरें कशें काजे तूं मॅथ्सांत इल्लेशें बेस्ट म्हणून फादराबान तूं मॅथ्सांत तितके उणें आयल्यात हे 70चेर रोवलाई देखून हेवटेन फादराबान विचारता म्हणून ना मम्मा फादराबान म्हणां घालचें परत्या एग्जामाक मम्मा ह्या एग्जामाक सांगलें आमी सांगता एका एग्जामाक सांगताय भुरगीं कितलीं हुशार पळय देखून तशें म्हण तिद्दून देखून तिद्दून आमी आमच्या जिणेंत आमी तिद्दून काणयता देखून देवाच्या तिद्दिल्ल्या तक्षणा आमी देवाक सांगता मागीर कान जाता म्हळ्यार आमच्या बऱ्याक पडच्या बरी आमी कान करता ती दिता आमकां कालें बऱ्या पडटा तें आतां मोबायला पडलो जो म्हणा आमी सांगता आमच्या बऱ्या पडच्या पयलें फादराबान सांगलां 2 पारां मागीर यूज करूयत म्हणून आनी थोडे परीक्षा नासल्यार सकाळीं म्हणून सांगलां तिद्दून काडून ताच्या बऱ्या गुंजा भुरग्यांक गुडावन करून काणयतात म्हणून तें काणता त्याचा खाल जाता म्हळ्यार आमचें गिल्ट फिलींग खांतोनी उणी जावन येता ती दिल्या तक्षणा सोरपेंचे व्हडणी तें व्हडणी हे व्हडणी म्हणून आमी खाल जाता त्या दळा हें काळ आमचें काल म्हळ्यार आमची खांतोनी उणी जाता तर चड पाता करता आमी बय थोडीं भुरग्यांक येतात पयलें म्हाका जायनातलें पावतर आमी चेड्यांत हांव पयस रावतल्यां मागीर अशें जालें हांव कालें म्हणून कोतून आतां आपयलें अशें दोन ताणी म्हजी मर्यादा आनी पुरा म्हजें निस्कळपण पुरा वगडयलां म्हण रडटात आनी म्हाका आतां आपयलें वसायचें फादर आनी थोडे फावटी हांव तराक रावता फोन कितें येवन हांगे फोन आयला सावन दोवता भुरगीं रडटात हांगा कालें अशें आतां भायरचो मागीर तांकां बघता थंय जावन मागीर हांगा येतात हांगा रडटात आनी तूं भायर येवचें कशें न्ही रडटात ताका एक आमकां म्हणटा आळे पुता तूं अशें गेलां तूं ठब्बन जालां कठीण जालां तुका खांतोनी आनी कांय ना आतां धरून जालां काळीज आतां तुका देवान कळलें म्हणून तांकां एक स्टेप सांगून येताना वैगी फाता हांव तशेंच केल्लें पळय आतां धरून जालां पळय काळीज ते व्हडणी हे व्हडणी म्हण तांणी सांगताना हांवें ओपन करून काडून हाडलें ते व्हडणी ती दिलां मस्तू तें पाताक न्ही देवान तें सांगलें हें सांगलें म्हण तशें देखून देवाचो मोग आमी सोडूंक नजो प्रेज द लॉर्ड देवाचो मोग पळय आमी निमाणें सोडटा आनी पातकाचो मोग चड करता पातकाचो मोग करता हांव विचारले कडेन तो भायर आसलो बऱ्या कामार आसलो 5 पयशे दिवन खंय घाल्यात ताणें पयशे पुरा वगडयल्यात आतां म्हाका काम जाय आतां हें जाय आतां घर जाय आनी घरान इल्लें केलां पुरा वगडयल्यात पयशे नाका जाल्यार घालना आनी पुरा इश्टां कडेन दिवन आनी पुरा घाल आतां कांय ना ताचेर आतां काम ना पयशे वगडयल्यात आतां काम ना आतां कशें चलयतालो घर आनी मुखार ताणें चलोवन व्हरूंक कशें व्हरतालो पुरा इश्टांक तांकां जेजू कांय प्लॅनिंग ना तशें करता देखून देवाचो मोग सोडटा आनी पातकाचो मोग धरता आमी ताका ताका खाल जाता पातकाची परवाना आतां थोड्यांक देवाचो मोग करतल्यांक पातकाचो खटावो करतल्यांक तांकां पातकाक म्हणटाना कामतात आमचे काळीज आमी गार्ड करचे म्हळ्यार राखीचे सांबाळीचे ते काळजा भितर खली चिन्नां खली आशा येवंक सोडूंक आमी तें गार्ड करचे हें म्हाका सांगिल्लें न्ही
हे म्हज्या कुटुंबाच्या जिविता सांगिल्ल्यानी हे म्हाका जावचें न्ही हे हांवें करूं जावं आमी तें गाड करखणीचें मागीर दुसरे वटेन तपासणी करचें परीक्षा करचें एग्जामीन करचें एग्जामीन करून पळयचें आमकां कापुजीन फादराबांक 12 वरांचेर गण जातात गण जातना आमी दिंडी घालूंक दिंडी घालून 15 मिनटां प्रशांत कुडी फादर दिंबेर आसतात आनी 15 मिनटां एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स म्हणून काळजाची तपासणी करता आमी कळल्या काल संजे 12 तावन आज 12 म्हणसर कळली पुरो आशा म्हज्या काळजांत आयली तातूंत बरी कितली आशा खोटी कितली आशा काळजांत आयली म्हण एग्जामीन बरी आशा खातीर देवा अर्गान दिवंका खोट्या आशा खातीर आमी दुकान गळोवन जेजूच्या बोक्सांनी मागोवंका ही आशा करनातल्या बरी दी म्हणून तशें देखून आमी आतां जेजू म्हणटा जेजू आयलो पूण फरिसेवांनी काल हिंसून काडलें ताका मेळोवंक हिंसून काडलें की आसल्या कडेन जेजूक मेळोवन जिणी बदलून जेजू सांगता मुखार वचूंक आत्मीक जिणी वाडोवंक ताणें विंसून काडलें की आसल्या कडेन आमी आशया म्हणून विंसून काडलें काल विंसून काडलें फरिसेवां शास्त्रांनी काल विंसून काडलें आसल्या कडेन तासूंक की जेजू सांगता मुखार आत्मीक जिणी वाडोवन जेजू सांगता वचूंक ताणें विंसून काडलें आसल्या कडेन तासूंक देखून थोडे फावटी आमी आमच्या आळी आसाचेत आमकां हें जायचेत आमकां ओलेंचें तपासाचेत आमकां जेजून कोले सांगल्यार कितल्या सरमां सांगल्यार काले सांगल्यार आमी आसल्या कडेन आसता बदलावणात तें जेजू म्हणटा हांवें फिरून मारली म्हजे सांगता नासोनात हांवें दुखाचे कंथारांक येयलें तुमी म्हाका लागीं येवना रडोनात तुमी काल्याक सरी करियेत तुमकां कोणा सरी करियेत म्हणजे जेजू म्हणटा गण्य दिनान्य तुमी हय वेर यू स्टेड वेर यू वेर They chose to stay where they were. They chose. म्हळ्यार ताणें हिंसून काडलें ते खंय आसात पळय थंयच राव दे चोज जेजू सांगता वचोंक न्ही दे चोज टू स्टे वेर दे आर थंयच आनी तितले मात न्ही तांणी जेजू म्हणटा तुमी म्हाकाय तुमी सोडलो आनी जुवांक तुमी सोडलो म्हण सांगता देव परतून एब्राहिम म्हळ्यार पथकाचो मोग करता विशयान जेजू म्हणटा म्हजो मोग गुण करतली देवाचो मोग गुण करतली पथकाचो मोग सोड करता म्हणटा एब्राहिम बरयला 3:13 बदलाक पवित्र पुस्तकान आज म्हणलो दीस तुमकां आसता पर्यंत सदांच एकामेकाक उत्तेजन दिया अशें पातकांच्या पासाक पडोवन आपलें काळिस्तांनी धारून करीन अशें तुमी आडयतल्यात हाळे येरांनी विचारला तुमी एकामेकाक उत्तेजन दिजे आनी काळीज धारून पथका वरवीं काळीज घट्ट जावन वचो थोड्यांक पथक न्ही थोडी खोलीन पथकां म्हळ्यार पथक न्ही म्हणटात खोलीन पथक ते पथक गी फादर म्हणटात आंबाई रती जावन गेल्या वेळार थोडी मेळ्ळी हें पथक न्ही फादर हें पथक न्ही फादर म्हण मग थोडी फोन कर म्हाका विचारतात काले म्हळ्यार हांव आनी तो मोगार आसा मागीर तुमकां काजाचो घेत न्ही गो ते आं मागीर ताची बायली गांवता फादर तूं हांगा कामाक आयलो हांवें आयला आमी हांगा हाळें पळय फातर काळीज धाडून जाता तशें जावन वचो काळीज धाडून जावन वचो देखून गण्य दिनांतल्यार आमचें काळीज घालून जाता आमी आसल्या कडेन जाता आमी जिणी बदलीचे देखून जुवावन उलो दिलो काल्याक जुवावन उलो दिलो आमी उपास करूंक आनी रुदान करूंक आनी जेजून उलो दिलो लग्नाचे जेवणाक वेडिंग फिस्ट लग्नाच्या अवतानाक लग्नाच्या सराबऱ्याक उत्सवाक ताणें उलो दिलो म्हणटा आनी लग्नाच्या उत्सवान काल जाता दोन आमी भोगता लग्नाच्या उत्सवान आमची पथकां भोग जातात आनी आमकां हिलींग जाता गूण जाता पूण देवाची जाणवाय दिसता खंय दिसता देवाची जाणवाय दिसता खंय दिसता जुवांचे थंय आनी जेजू थंय देवाची जाणवाय दिसता जुवान केल्ल्या ताच्या कामांत आनी जुवांच्या केल्ल्या करण्यांनी जेजूच्या करण्यांनी देवाची जाणवाय दिसता फरिसेवांच्या करण्यांनी न्ही शास्त्रांचे धर्मशास्त्री शिकले ते देवाचे उतार शिकले धर्मशास्त्री न्यायनीत करचे ते तांच्या कार्यांनी देवाची जाणवाय दिसना जाणवायची दिसायचे खंय ताणें दिल्या उपासांत देवाची जाणवाय दिसता ताणें रोदान पाताक रोडोवंक आपयल्यांत थंय दिसता जेजून करच्यांक बोगसून पाता बोगसूच्यात देवाची जाणवाय दिसता देवान गूण करच्यांत कुड्यो गूण करच्यांत देवाची जाणवाय दिसून येता वय देखून आमी लुकाच्या वंजेलांत 7:20 जेजूच्या कामांनी देवाची जाणवाय देवाचे विजडम ऑफ गॉड देवाची जाणवाय दिसून येता लूक 7:22 ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें वचा आनी तुमी आयकलां आनी पळयलां तें जुवांक सांगा हाळे देवाची जाणवाय तांकां जुवांक सांगा कुर्डे पळयतात थोंटे चलतात कोडकार नितळ जातात बेरे आयकतात
मेल्ले जिवन जातात आणि दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट जाता. हळ्या दुबळ्यांक बरी खबर पडवत जाता, गुण जातात, मेल्ले उठतात, पिडेस्त गुण जातात आणि संतोषांतल्या संतोष मेळटा, बेजाराय पयस येता, डिप्रेशनाक गेले उल्हासाचे असो दितात. जेजू तेंगे आयल्या वरवीं, जेजू ते आयले ताच्या कामांनी, जेजूच्या कामांनी वयर येता. देखून जेजूची कामां जाणवायची भुरगीं, ती जाणवायची फळां जाणवायची भुरगीं ती. जेजू म्हणटा त्या भुरग्यांनी म्हळ्यार ताणें भुरग्यांनी एका भुरग्यांनी रोडोंक आपयलें म्हळ्यार जुवांचें कामां. जेजून म्हळ्यार लग्नाच्या उत्सवाक आपयलें म्हळ्यार उत्सवाक आपयलें जेजूचीं कामां. ह्या कामांनी ही जाणवायची भुरगीं, ही जाणवायची पिलां, ही जाणवायची फळां. देखूय वय देखून तुम्ही जेजूक इन्कार केलो जाल्यार, जेजू तिरस्कार केलो जाल्यार तुम्ही सल्वासांत वगडायल्या बरी जाता. होय सल्वासांत वगडायल्या बरी जाता आणि आमी खंय सल्वासांत हांवन भायर रावता. देवाच्या विंसून काडल्या परजेत हांवन आमी भायर रावता. वय जेजूक तिरस्कार केलाय. देखून जेजूक स्वीकार करया आणि आमी देवाक गण्य दिया. तो कितें सांगता तें स्वीकार करया, गण्य दिया. मग ताची ताणें काल सांगलां बरें तितूनचें नाका, आसा तशें आमी अर्थ करून खणया, आमी अर्थ आमच्या जिणयेक. तर आमी ल्हान चुकोवन पडल्यार तान उठया, देवाचें उतार आमी स्वीकार करया, देवाचे उतार जियेया आनी ते तितून आमकां जाय जाल्यार गुणोवचें नाका. मागीर ते वडना हे वडना म्हण आमचें काळीज धरून करून आमी रेबेलियन जावचें नाका, आमी धरून काळजाची हट्टी जावचें नाका, स्टाबन जावचें नाका भुरग्यां बरी. देखून भुरग्यांक आमी ल्हानतावन सांगचें जेजू आयलो, मरये सांगता, जुजे सांगता, जियेलो आनी तो कलतो जालो आवय बापायक म्हणून, मरये कलतो जालो म्हणून. दुसरें कांय सांगू ना. 30 वर्सां आमचो जेजूचें गोत्त आसचें म्हळ्यार आवय बापायन तो कलतो, जेजू आमकां साहेबीन कलतो जालो म्हूण. हें भुरग्यांक हांवें सांगचें, वाचून सांगचें तें. दुसरें कांय ना. मागीर 30 वर्सां जाल्ल्या उपरांत 10 वर्सां हांव 30 वर्सां आमचो जेजूचें कांय ना, तो काल जालो आवय बापायक कलतो जालो. जर तर तुमची भुरगीं कालतीन जालीं जाल्यार ती वर्ती, ती आवय बापायक कलती जालीं भुरगीं पळय ती वर्ती. तो मॅनेजर जाय जाल्यार सगळें बँक ताणें उठ्ठा ताच्या बोटांचेर आसा, ताच्या मुखामळाचेर आसा, सगळे आयकतात. कित्याक तो आवय बापायक कलतो जावन त्या आवय बापायन शिकयलें पुरो ताका गोत्ता. वय एकला निसारलें खंय म्हाका कोणी वॉट्सॅपान धाडला, पेपराचेर एक आसलें रिलीजन म्हणलें, पेपराचेर एक पेज रिलीजन म्हूण. सगळ्यान पेपर काडल्या तक्षण तें पयलो पेज ती खंय अमेरिकांत वाचची, रिलीजन म्हणली पेज, फेथ अँड रिलीजन फॉर टुडे म्हूण, आज धर्मक जिवीत म्हणून. एकल्यान बरयलें खंय मिसागेचें खाल्याक हांव ल्हानतावन मिसाक गेलो, हजार आनी हजार शर्माव आयकल्यात, म्हाका एक शर्माव उडासना. कितल्या फादराबांनी सरमाव दिल्या, तूं गुंडावन बायबल सांगला, म्हाका एक उडासना. तर मिसागेचें खाल्याक म्हणून सोमाक ताणें सांगिल्लें, सोमाक बघता की तुमकां मिसायचें खाल्याक म्हणून. तें आयकल्या लक्षण एक बरयलें खंय लोकांनी तरणाट्यांनी, मिसायचें बेस्ट टायम, मिसायचें बेस्ट टायम, म्हाकाय गोत्तूना इतले सरमाव दिल्यात, एक तेखाद उडास आहे म्हाका. मागीर खाल्याक ते सरमाव सांगचें, खाल्याक ते मीस भेटोवचें नाका, दुखून वचना. मस्त जाणां भारी बरें जालें खंय. त्या जाल्यार एक बुदवंत तरणाटो, एक 30 आनी 5 तावन 40 आनी 5 वर्सां भितरलो तरणाटो. एकल्यान तरणाट्यान एक घालें खंय, ताणें पत्र घालें खंय ताणें बरयलें खंय, हांव खाजर जावन, म्हाका आतां खाजर जावन एक 25 वर्सां जालीं, खाजर जावन एक 25 लागे 20 चिल्लार वर्सां जालीं. म्हज्या बायलेन थरवळ रांदला म्हाका, थरवळ म्हणून सांगल्यार थरवळ. पयलीं म्हजी आवय बरें रांदताली आनी म्हाका बरें जेवण रांदल्या बारीक खुशी. म्हजे बायले मिसस एक रांदता म्हण पळयलें, एक दीस एक रांदता, पूण एकूच तिणें रांदलें म्हाका उडासना. तर तिचें जेवण हांवें सोडून जाल्यार हांव रांदतो गे आज. तिणें जेवल्या, तिणें वाडिल्ल्या वरवीं, तिणें जेवल्या वरवीं आज मुसरी हांव घट्ट आसा, म्हाका बऱ्या कंपनीन काम, तें काम कितलें दिल्यार करूंक जाता. तिणें पुष्टीक जेवण करून म्हाका दिल्ल्या वरवीं म्हाका तें उडासना. कळलें तिणें रांदलां, खंयच्या दिसा खालें म्हणून 20 वर्सांचो रांदल्यान उडास आहे. पूण तें पुरो जेवल्या वरवीं न्ही आज हांव इतलो घट आनी बळादीक आसा. आज हांव कितें केलें पळय, म्हज्या बायलें रांदून दिल्या, म्हजी कूड इतली बरी घट आनी पिडा नासतना, इतलो बलिश्ट जावन, म्हजे खलो रोग नासतना हांव म्हळ्यार स्ट्रॉंग आहा म्हण डॉक्टर म्हणटात. हें कोणें जेवल्या वरवीं, कोणें रांदल्या वरवीं, म्हज्या बायल्या रांदल्यार उडसना. देखून मिसा गेल्ल्या वरवीं, त्या फादराबांनी सांगल्या वरवीं, त्या फादराबांचें आयकून म्हजी साल समकोन हांवें तिद्दून हांव बरो जावन जेजूच्या लागीं आयल्या वरवीं आज हांव इतलो बरो आसा म्हणें. दुसऱ्या दिसा सकाळान बरयलें, मीस गरजेचें, आमी आतां आज इतलीं बरीं जाल्यार इतलें म्हणून. मदरच्या सांगता ते मिसाच्या फादराबांनी सांगलें, सरमांव मिसा गेल्ल्या वरवीं, आराधन केल्या वरवीं आज हांव इतलें जावं पावली म्हणून. तशें देखून आमी जेजूचें उतार आयकल्या वरवीं आज आमी कितें जाता तें तिद्दूनचें नाका, आमची जिणी ती दिया. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord.